आज होम मिनिस्ट्रीच्या अंतर्गत ड्रग्स कंट्रोल करपा खातीर नॅशनल ब्युरो ऑफ नॅशनल नार्कोटीक कंट्रोल ब्युरो आणि होम मिनिस्ट्री हाच्या सकयल गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि दमन अँड दीव ह्या सगळ्या वेस्टर्न राज्याची जी मिटींग आशिल्ली ताजेर गुजरातच्यान होम मिनिस्टर मार्गदर्शन करताले. हाजेर वेगवेगळ्या राज्याचे व्ह्यूज, वेगवेगळ्या राज्याच्यो बेस्ट प्रॅक्टिसीस हाजेर डिस्कशन्स जाले. वेगवेगळ्या राज्यांनी आपल्यो बेस्ट प्रॅक्टिसीस ड्रग्स कंट्रोल करपा खातीर कितें कितें आसा त्यो सगळ्यो शेअर केल्यो गेल्यो आनी ताज्या उपरांत होम मिनिस्टर हांच्यांनी मार्गदर्शन केलें की भारत देश हो ड्रग मुक्त करपा खातीर, झिरो टॉलरन्स ड्रग्स करपा खातीर आमी टीम इंडिया म्हणून काम करपाक जाय. आणि त्याच्याच खातीर खास करून गोंयांत आशिल्ले डिटेन्शन सेंटर हाजी नोंद ही पुराय म्हणजे होम मिनिस्टरात घेतली. तांच्यांनी उरलेल्या राज्यांकूय बी डिटेन्शन सेंटर अँड डिपोर्टिंग ऑफ द फॉरेनर्स टू देअर कंट्री पर्टिक्युलरली ही प्रॅक्टिसीस जशी आमच्या राज्यात आमी करता तशी तांच्यांनी वेगवेगळ्या राज्यांनी सुरू करची हे तेंच्यांनी सांगलें की आतापर्यंत 2019तल्यान आतां टील डेट जवळपास 129 लोकांक आमी डिटेन्शन करून डिपोर्ट परत त्यांच्या राज्यांत केले. 700 सुमार नायजेरियन जे हांगासर इल्लिगली रावताले तितूंतले फक्त आतां 50 रावता. तांकांय आमी परत एकदां डिपोर्ट करपाक शकले. वेगवेगळ्या पद्दतीचे ड्रग ट्रॅफिकींग वेगवेगळ्या तरेन हांगासर जे जाता ते कंट्रोल करपा खातीर आमचे अँड ANC डिपार्टमेंट, एंटी नार्कोटीक डिपार्टमेंट खूब बऱ्या पद्दतीन काम करता. खास करून म्हणजे नॅशनली लेबर कॅटेगरीतले लोक जे रेल्वे आनी बसींतल्यान येता ते ड्रग्स जे आसा ते गोंयांत हाडटा. गांजा आसतलो, चरस आसतलो अशे वेगवेगळे ड्रग्स. इंटरनॅशनल टुरिस्ट जे गोंयांत येतात ते ड्रग्स हाडटात. अशा पद्दतीन गोंयांत क्रॅकडावन करपा खातीर म्हणजे पार्टीज क्रॅकडावन करपा खातीर इल्लिगल्स आशिल्लो क्लब सुद्दां डॅमॉलिश करपा खातीर गोंय सरकाराक खंयसरूच फाटीं फुडें पळोवंक ना. आनी आतां पर्यंत जवळपास 161 सुमार केसीस फाटल्याच वर्साक रजिस्टर्ड केल्या आनी जवळपास मोर दॅन 4.5 crores ऑफ रुपीजचो ड्रग्स सीज केला. त्या खातीर हाज्या फुडें कसल्याच पद्दतीचे ड्रग्स जे आसा हे ट्राफिकिंगाक कोणीय जर अडकला आसत जाल्यार ताच्या खातीर खंयसरूच टॉलरेट केले वयचे ना. आणि नशामुक्त गोंय जावचें म्हणून आमच्या ANC डिपार्टमेंटान वेगवेगळे कडेन अवेरनेस प्रोग्राम जे आसा स्कूल गांवांनी चालू केल्या जेणे करून म्हणजे बाकीचे भुरगे हांगा इनवॉल्व जावचे न्ही, ड्रग्साक हांगा थारो दिवचो न्ही. हाज्या खातीर गोंय सरकार आनी गोंय सरकारचे एंटी नार्कोटीक सेल हो खूब बऱ्या पद्दतीचे काम करता. हांव तांचे खूब खूब अभिनंदनूय करता. आणि गोंय हे ड्रग मुक्त करपा खातीर, नशा मुक्त करपा खातीर आमी हाज्या फुडें काम करता. ANC स्ट्रेंथ वाडोवपाक तुमी प्रोसेस कितें चालू केल्ले ते खंयसर पावले? ANC वाडोवपा खातीर ऑलरेडी म्हणजे कोस्टल ANC आनी त्याच पद्दतीन नॉर्थ आनी साऊथ हाच्या खातीर ऑलरेडी दिले प्रोसेस. सेम तुम्ही नायजेरियन म्हटले, नायजेरियन खूप हे कंट्रीचे हांगा डिपोर्ट करचे पडटा. हांगासर आतापर्यंत रावताले 700 सुमार तेन्ना रिपोर्टेड आशिल्ले. 2019 जो इन्सिडन्स जाल्लो आतां फक्त आमी जवळपास 650 जाणांक परत डिपोर्ट करपाक